फाल्या भारताचो 19वा स्वातंत्र्य दिन आम्ही मनयतात आणि स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्व संध्येक आम्ही हांगा एक तिरंगा यात्रा काढली मडगांव म्युनिसिपालिटी कडल्यान सुरवात जावन हांगा लोलया मैदानाचेर समाप्त। पहिले म्हणजे पावस पडटा आसतना तुम्ही सगळे जाण ह्या रॅली आयले आणि तातूंत हातूंत खास महिला मोठ्या संख्येने पार्टिसिपेट जाले म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव प्राधान्यान देव बरें करूं। आमच्या बरोबर चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचो दामोदर शिरोडकर आसा, मंडळाचो अध्यक्ष विजय काकोडकर आसा, जनरल सेक्रेटरी गोपाळ आनी योगेश आसा, आमचे काउन्सिलर्स आसा, महेश आसा, दादा आसा, दुपाली सावळ आसा, लता आसा, आमचे सुनीता आसा, राजू आसा, वारक आसा आणि पक्षाचे आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि बाजारकार सगळे आणि मडगांवचे सगळे नागरिक म्युनिसिपालिटी वर्कर्स आसात, सगळ्यांनी एका स्पिरिटान ह्या रॅलीत भाग घेतला। ही रॅली प्रत्येक मनशाची जो ह्या देशात रावता, ह्या देशात वाटता आणि ह्या देशाच्या हो देश म्हणतो ह्या देशाशिवाय हांव जगपाक शकना। ह्या देशाचे ते रक्षण करता सैनिक आमचे बॉर्डरीचे ते सैनिक बॉर्डरीचे रक्षण करता म्हणून आम्ही हांगा सुद्दां त्यागास करतात आणि म्हणून ही सॉलिडॅरिटी यात्रा तिरंगा यात्रा ही एका अर्थात जवानांक मेसेज दिवपाक की सगळो देश तुमच्या बरोबर आसा। जेन्ना पहलगामात आतंकाचो अटॅक जालो त्या वेळाचेर आमी आमच्या आर्मीचें काम पळयलें, आमी आमच्या जवानांचें काम पळयलें, आमी आमच्या एअर फोर्साचें काम पळयलें आणि हे काम पळयतकीर खरेंच आमकां अभिमान जालो की आमचे कडेन अशे जवान आसात दीस रात थंडी गर्मी कांय कळनासतना ते बॉर्डरीचेर आमकां रक्षण दिवपा खातीर आणि म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांक उर्बीतपणे दिसता आयचो दीस किंवा म्हणजे फाल्यां आमी 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन सेलिब्रेट करता। सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक तकली बागोवन नमस्कार करपाचो आयचो दीस ज्यांनी ह्या देश स्वतंत्र करपा खातीर बलिदान दिलें, तरेतरेच्यो खर्चा काडल्यो, तरेतरेच्यो त्रास तांणी घेतले पूण तांणी सोडलें ना। भारत हो स्वतंत्र जाले शिवाय रावपाना हें काम निर्धार करून तांणी केलें आणि म्हणून एका कवीन एक पोयम बरयली जी पोयम आमकां सुधीर फडकेन मुंबई इंग्लिश वाचून दाखयली। एक जन्मभूमि भारत, एक कर्मभूमि भारत, एक वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जिसका मुकुट हिमालय जग जग मना रहा है, सागर से रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है। ये देश है हमारा, ललकार के कहेंगे, इस देश के बिना हम जीवित नहीं हैं। भारत माता की जय। देशाचे वर्णन एका गायकान केले कविता बरोवन ती आमकां सुधीर फडके मुंबई एका कार्यक्रमात म्हणून दाखयली आणि तातूंतल्यान लक्षात जालें ह्या देशाचें कितलें व्हडलें योगदान आसा। आणि म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांक परत एकदा परबी दिता, तुम्ही पावसाची पर्वा आसा, तुम्ही दाखोवन दिलें की देशा खातीर कितेंय करपाक त्रास करपाक तुम्ही सगळे तयार आसा म्हणून भारताच्या देव बरें करूं म्हणटा। जय हिंद। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।